मडगांवां स्वच्छ भारत चल्ला. नगरपालिकेन लायटीच्या खांब्याचेर उमकळपी केबल कापूंक सुरवात केल्या. टीव्ही इंटरनेटाचे केबल कापले. पालिकेन खंय हे पयलीं हे मोहिमेविशीं भौशीक कल्पना दिल्ली. केबल स्वता काडात म्हूण सांगिल्ले, मात कोणूच फुडें सरलो ना. शार बरें दिसतलें जाल्यार खंय तकलेवेले हे केबल काडप सोडूंक आनी उपाय ना. But except Goa broadband network, none of this cable owners, they or this of this so-called cables, they came forward. Okay, now only the GPBN people are here. Just because this is a government backbone network, we aren't cutting off their cables. But the rest of all the cables, we have not obtained any municipality permission, no statutory permissions from any authority. We are cutting them off. Now we are going for the cableless, means wireless world and digital era. But still these wires are hanging. It was certainly de-beautifying the city, and that's the reason we are cutting them off. काय केबलवाले सीओक मेळून गेल्ले, तांकां तो मेळना. पालिका, केबल ऑपरेटर आणि संबंधित खात्यांनी एकठांय बसून खंय कितें तरी उपाय काडूंक जाय. Along with the municipality and along with the cable operator and along with the internet providers, आम्ही एक कितें तरी अशें एक सोल्युशन काडुया which will be helpful to cable operator, internet people and the consumer आणि municipality बी. By which even electricity department सुद्धा येतले. इतलो ते पयलीं कोणाकूच कांय पडूं नाशिल्लें, पूण ह्या सीओन इंट्रस्ट घेवन फॉर द ब्युटिफिकेशन तांकां जाय ती आमकांय गरज दिसता. सेम टायम लोकांक केबलूय बी जाय. देर आर सम डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग टू ले द केबल्स. सो तेजे खातीर आमी बसून एमिकेबली एक तेजेर सोल्युशन काडुया अशें म्हणून ताका आमी रिप्रेझेंटेशनूय मागला. नगरपालिकेचे मोहिमेचेर थोडे मडगांवकार बेजार. हें तेमचें सारकें रॉंग. आयज तरी गाडी नो पार्किंग आहा जाल्यार नो पार्किंग आसल्यार गाडी फोडपा जाता. तेमी केबल काटले. आय जस्ट वॉन्ट टू नो who gave them authority to cut the cables. They could have easily discontinued or disconnected. So I think municipality should not act like that, because they have failed in parking in Margaon. They are not making any attempt to do any kind of parking solution in Margaon. And you can see Sogda hoarding all over Margaon, hoarding banner, poster. That also is a part of the drive. It should look city clean, but that you have to get everybody together. एक केबल काट केलं म्हणून आणि लोकांक तुम्ही सफर केले. and I want to ask all the councillors, people should ask the councillors. इतले मजगती पणजे महापालिकेनूय भौशीक नोटीस काढल्या. फुटपाथ नितळ करूंक एन्फोर्समेंट स्क्वॉड नेमला. फुटपाथावेले पसरकारांचे सामान धरून गाड्यांचे मेकॅनिक ते बाकीचे अतिक्रमणां मेरेन सगळ्यो आडखळी काडून उडोवपाची शिटकावणी. असली अतिक्रमणां दिसल्यार कागाळ करूंक स्क्वॉडाचो नंबरूय नोटिशीत भौशीक केला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. सत्तरी खोतोडे वाठारांत बुधवारा वादळान बरोच मार बसलो. झाडाची झाडां आडवी जाल्यात. घराची पत्र्याची छप्पराय वाऱ्या सरशी हुबून गेली. कांय खिणां भितर झाडां पडून रस्ते ब्लॉक, लायट ना अशी अवस्था जाली. परिस्थिती जाग्यार घालूंक फायर ब्रिगेडीची ब्रेस्तारा दनपार मेरेन धांवपळ चलताली. वादळी वाऱ्यान कुळाघरांनी माडयो, केळमे आडवे. सत्तरी खोतोडेच्या पंचायत वाठारांत आयिल्ल्या वादळाचो सगळ्यांत चड फटको बसलो तो गवाण्याक. पळयात गवाण्याक कशी झाडां आडवी जाल्यात ती. वाऱ्या सरशी घरावेले पत्र्याचे छप्पर सुद्धा हुबले. थंयचे पंच आतां लोकांक सरकारा कडच्यान लुकसाण भरपाय मागतात. पावसा वांगडा वारोय येता, म्हणजे सगळे सडनली जाता. आणि ह्या 4-5 दिसांत म्हाका दिसता 2-3 दिसां पयलीं गुळेली पंचायत पयकुळा अशा तरेचे वादळ जावन थंय भरपूर नुकसान जालें. आणि काल आमच्या हांगा वार्डात हांगा गवाण्या हांगा एक पोटो कसो भरपूर वादळ लागले. आणि आता तुम्ही जे फाटल्यान तुमकां दिसतलें की घर, म्हणजे ह्या घराची तुम्ही अवस्था पळया, म्हणजे कशा रितीन जे कॉलॅप्स जाल्ले आसा. आणि एज वेल एज जे उत्पन्न आसा, माड्यो माड हे बी पडलेले आसा. आणि भरपूर अशी शेतकऱ्यांची नुकसान जाल्ली आसा. तेन्ना एक गव्हर्मेंटा कडेन मागणें आहा की तांकां लवकरात बेगीन तांकां नुकसान भरपाई तेंचो इस्टिमेट करून तांकां नुकसान भरपाई दिवची. फुडें येवन पळय जाल्यार शरद जोशीचे घराचे अख्खें रूफ उखलून कडेक पडलेले. आणि झाडां जे पडलेले ताका हिशोबच नासलो. जवळजवळ 50-100 झाडां हेवटेन तेवटेन सगळ्या तुटून पडलेली आहा. कितें आहा, शेवटी हो नैसर्गिक कोप. पण तरी पण गरीब मनशांक गव्हर्मेंटान हात दिवपा जाय. कारण गरीब मनशान हे मोठ्या जिवाच्या आकांतान म्हणटा तशें रिणां काडून म्हणटा तशें हे तेणें घर उबें केल्लें. हे मेन तेचें रूफ जें केलां ताका जवळजवळ तेणें 2-2.5 लाख खर्च केल्लो.
गेले आठवड्याभर हे वादळाचे सत्र चालू असा. गेले 4-5 दिवसांना गोयले पंचायती झाले, एक 50 लाखाची सुमारे हे झाले. आता त्याचप्रमाणे आता आमच्या पंचायतीकडे त्याचे चालू असा वादळ. कालच्यान 4:30 वादळ स्टार्ट झाला. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.